महाराष्ट्राच्या इलेक्शनात एक अटीतटीची लढत असे पिक्चर अख्ख्या देशात तयार जालें. आज त्या पिक्चराचे खरें कितें म्हणटा तें आज कळटा. आज खरी शिवसेना कितें हें आज एकनाथ शिंदेन दाखोवलें. खरी एनसीपी कितें हें आज अजित पवारान दाखोवलें. आनी काँग्रेस खंय पावल्या. जे काँग्रेस 100 सीट जिखतले अशें म्हणून एक हांव 100राचेर 90 जावपाक शकता, 80 जावपाक शकता, हांव समजुपाक शकता. 100 वेल्यान 20चेर पावता. काँग्रेसीचें नेतृत्व कितें आसा तें आज पळोवपाक कळटा. महाराष्ट्रात नेतृत्व कितें जालां तें आज पळोवपाक कळटा. म्हणजे लोकसभेक तांकां 30 मेळिल्ले 48तले तांकां काँग्रेस आनी एनसीपी ते ताजेरच आशिल्ले. ती गणितां करून ते म्हणटाले आमकां 160 मेळटले, 170 मेळटले. बीजेपीन पयले खेपेक हिस्ट्री घडयल्या महाराष्ट्रात. हिस्ट्री 200च्या वयर तांचे सीट पावले. 200 म्हणजे सगळे काँग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरेचो ग्रुप आनी पवाराचो ग्रुप मिळून 50चेर पावतले काय ना अशें आज वातावरण थंय आसा. कावंटींग चलता तें पळयलां. आनी म्हणून हांव महाराष्ट्राच्या विक्ट्री खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा आनी देवेंद्र फडणवीस हांचें अभिनंदन करता की अत्यंत सिस्टमॅटीक पद्दतीन तांणी काम केलें. कॅन्डिडेट सिलेक्शन करता म्हणजे मुंबयच्या सारख्या शहरांत आज बीजेपीच्या 16 कडेन काय 17 कडेन लिडींग आसा. ते म्हणटाले 5 सीट मेळ्यार खूब जातले. म्हणजे एक वातावरण आसतालें. 5 सीट मेळ्यार खूब जालें म्हणून बीजेपी जाल्यार शिवसेनेचो मातसो जोर आसा. पण आज मुंबयच्या सारख्या 16 सीटां 17 सीटांचेर लिडींग आसा. हें क्लियर इंडिकेशन दिता की नरेंद्र मोदीचें नेतृत्व अख्ख्या देशांत आज आनी भायर तांचें जें पळय एक इमेज आसा ताचो फायदो आज आमच्या देशाच्या नागरिकांक प्रत्येक कडेन जाल्लो पळोवपाक मेळटा. ही स्कीम आज लॉन्च करता तेन्ना हांवें सांगलें की गरीबांतलो गरीब मनीस, स्किल्ड मनीस, बारीक मनीस खंय तरी ताणें एक्स्ट्रा कमोवचें, एक्स्ट्रा जोडचें, तातूंतल्यान ताचो स्टँडर्ड वयर वचचो हो ताचो सिन्सियर प्रयत्न. आनी तो बेश्टो स्टेटमेंट करून ओगी रावना, तो एक्च्युअली इम्प्लिमेंट करून दाखयता. आनी बेश्टे म्हणजे आतां इक्विपमेंट ताणें घरा कडेन पावतले. इक्विपमेंट लोन घेवपाक तुका लोन बँके कडेन वचपा नाका, थंय तुका अरेंजमेंट करून ते लोन मेळटा. म्हणजे अश्यो स्किमी ताणें हाडल्या जातूंतल्यान बारीक मनशाक आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक जाता. प्रायम मिनिस्टर आरोग्य ती योजना काडल्या पळय जी ताणें गोंयाक सांगिल्ली, ती योजनेचो कितलो फायदो आज जाणट्या लोकांक जाला. लाखांनी लोकांक देशभर ह्या योजनेचो फायदो जाता. अश्यो ताज्यो ज्यो स्किमी आसा तातूंतल्यान आज जनतेक दिसता की हें सरकार आमच्या खातीर काम करता. आनी महाराष्ट्राचो रिजल्ट हो ताजेरच आसा म्हज्या वतान की सगळ्या लोकांक, महाराष्ट्रांतल्या लोकांक म्हणजे असो म्हाका दिसता ऐतिहासीक निर्णय हो. काँग्रेस 20चेर बी पावपाची परिस्थिती ही अशें केन्ना हाजे पयलीं महाराष्ट्रांत जालें ना. काँग्रेसीचें नेतृत्व खंय वचपाक लागलां तें आमकां पळयल्यार कळटा.